वैभव तुका जेसू बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आजच्या दिसा देवाचे उतार आमकां फोजर मार्कस वांजेल 8वो अध्याय 14 20 आनी 1 वाक्य. मार्क चॅप्टर 8 वर्सेस 14 to 21. आणि आतां सीस उंडे हाडून विसरलेले माचवान तांचे लागीं एका वयर उंडो नातुरलो. अशें आसतना जेजू तांकां सत्रे सांगूंक म्हणालो, पळया फरिसेवांच्या आनी तशेंच हेरोदीच्या कमेरीची सत्राय घेया. आनी सीस एकामेका तर्क करन म्हणटाले, आमचे लागीं उंडे नात देखून ते अशें म्हणटा जाय तो अशें म्हणटा जाय. पूण जेजू हें जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमचे लागीं उंडे नात म्हणून तुमी कित्याक चिंता करतात? आजुनूय तुमकां समजना? तुमकां तितली पारखूंक कळना? तुमची मोत तितली धड्डी जाल्या. दोळे आसून तुमकां दिसना आनी कान आसून तुमकां आयकना आनी तुमकां उगडा आसना. 5 उंडे 5,000 हांवें मोन दिल्ल्या वेळार कितली दाली कुडके तुमी भरून काडिल्ले? 12 म्हणून तांणी जाप दिली. आनी 7 उंडे 4,000 हांवें मोन दिल्ल्या वेळार कितली दाली कुडके तुमी भरून काडलेले? 7 म्हणून ताणें जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, कशें तर आनीकी तुमकां समजना? हे उतार आज आमकां फोव जाला मोगाच्या भावांनी बरी. फरिसेवांची आनी हेरोदाची खमीर म्हळ्यार तांचे ते आसले मोसोर, तांचे ते आसले ते राग जेजू विशयंत. जेजू केदाळा लागाड करचे, जेजू केदाळा काबार करचे म्हणले एक घटमोळ करना आसले. देखून ते खमीर म्हळ्यार पुगता भितरतान पुगता न्हय. एक आमी पळयता, आमी पीठ कशें वांटून दवरल्या ताका खमीर घाल्यार कशें तें फुगता, तशें ते मोसरान रागान फुगून आसले ते फरिसेवांनी हेरोद. कशें लागाड करचे जेजू, कित्याक म्हळ्यार तांचे विशयंत ते देवाचे उतार परगट करतना जेजू ते उतार सांगता आसतना तांचे भितर तांचे खोटेपण तांचे वयर येतालें. ताका केदाळाका लागून पळया एकल्याक सत उलयतना कोणाकी चड जावन जायना, सत जायना. सता खातीर मस्तू सत उलयतल्या मस्तू भोगीचें पडटा एक पाटी. मस्त तुमी बगलां जालें जावंक पुरो. हांवें मस्त सांगती बगल्यात सत उलयल्ल्या वेळार सत कोणाकी जायना. एका मनशाक आसले ताच्या जिवितांत आसले बरी सांगता आसतना ताका तें मस्तू राग येता जावंक पुरो. तें ताच्या मस्तू ताच्या हेरोद म्हणटा पळय, हेरोद पळय जेन्ना जुवां बोज तिस्त ताका देवाचें उतार परगट करता आसतना तो ताचे भितर ते एक नमोन ताका भोगतलें, पूण ताका जिवीत परिवर्तन करूंक नाका आसलें. मस्तू ताणें काडक्क सांगतालो जुवां बावतिस्त ताका हेरोदाक, पूण ताच्या जिवितांत तें बदलावण हाडूंक ताका नाका आसलें. पुरो आजीक पुरो नेक्स्ट पळया म्हणून ताका धाडटालो, प्रत्येक जागा जैलांत घालतालो, बंदींत दवरलें लास्ट म्हणसरी ताका. आनी कितलें तशें तें आसलें खोटेपण तें ताका तें भायर काडूंक जालना. देखून ते एगेन्स्ट करतात, दुस्मानगाय दाखयतात ताचे वयर. मस्तू आजूनय मोगाच्या भावान भयणी एका मनशाक एक खंयचेय विशयंत तूं जायना जाल्यार ताचे विशयंत कालमनी कर्ण ताका काबार करूंक पळयतात. ताचे विशयंत ताणें उलयल्ले खंयचेय आजकाल मिडियांत मस्त संगती घडटात. खंय मनी तसो विडियो कट कर आनी कालें कर की ताका खंय एक मिसांव करनातले बरी आनी कितें करनातले बरी. खाली राग इतलेंच ताणें सत सांगलें तांकां जायना एक पाटी. ओल्यो संगती मस्त सरांक आज पळयता आमी. एक ह्याजाक आमकां जायना जाल्यार त्या ह्याजाक विशयंत कालें म्हणून उलयल्लें मिडियान रेकॉर्ड कर आनी कालें घाल ताचे विशयंत वायट करूंक पळोवचें. मस्त जावन सत उलयलें आज कोणाकी नाका. सत उलयल्यार खंडीत जावन ह्या फरिसेवां बारी, ह्या हेरोदा बारी आजूनय उसांबळ जावचे लोक मस्त आसात मोगाच्या भावांनी भयणी. सत एक्सेप्ट करूंक जायना तांकां. तसले परिस्थितींत जियेता आज लोक. देखून पूण ते कितेंय करूं दी, पूण आमी सत उलोवचें सोड सोडचें न्हय. सत खंडीत जावन जायचें जावंक पुरो. जायत्या जाणांक तें सत दुखता जावंक पुरो. तांच्या मोगाच्या भावांनी भयणी इतलें आमी समजून काणगेचें. एक गाय आसल्यार तो क्लीन करतना खंडीत त्या व्यक्तीक दुखता, खंडीत दुखता. पूण तें दुखल्या उपरांत तें क्लीन केल्ल्या उपरांत तो गाय बेगीन गुणी जाता. देखून तांणी स्विकार करूंक तांकां भंग जाता. देखून असल्या खातीर आमी मस्त मागाचे मोगाच्या भावांनी भयणी
तांचे ते असले ते जाय म्हणून ते करनात, कोणी जाय म्हणून तुका ऑपोज करनात, जाय म्हणून ते दुस्मानगाय तुज्या कडेन काडना, पूण भितर असलेले ते वायटाचे संगती ते दुस्मानगायक हाडटात, जेजूचे विरोध हाडटात, देवाच्या वित्र विरोध हाडटात, पवित्र सभे विरोध झुजोंक करतात, ह्या जगां विरोध झुजोंक करतात, ते खोट्यो सक्त्यो तांकां ते उपयोग करतात. मनीस खंयचोय पाड न्ही. जेजून हर एक संगती रचल्या उपरांत देवान सांगलें सगळें बरें दिसलें ताका. आज मनशाक रचल्या उपरांत ती बरेंच दिसलें देवाक. देवान कांय वायट करूं ना, पूण आज वायट खंयचेय उतरां सांगूनात, सगळें ताका बरें दिसलें. पूण आज मनीस पाड जाल्यार मनशाच्या कर्तुवा वरवीं मात्र पाड जाला, मनीस पाड न्हय. कोणी आमी चिंताव एक मनीस वायट करता आसतना त्या मनशाक आमी वायट करूंक पळयता, मनशाक आमी दुखोवंक पळयता ना. आमी ताचे भितर आसलेले त्या खोट्या सक्तीक आमी मारिजे, त्या खोट्या सक्तीक ताचे तोंड भायर काडिजे. देखून बंद डेंत आसात लोक आज मोगाच्या भावा आनी भयणी. जेजूच्या नांवान आमी सांगता न्ही, लुकाच्या वांजेलान 4थ्या अध्यायांत 18 आनी 19व्या वाक्यांत वाचल्यार जेजून इसाया प्रवादीचो कवळो कान घेवन पयले देवाचें उतार सिनोगांत परगट करतले. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळांक बरी कपार परगट करूंक, बंदेंत आसलेल्यांक सुडका दिवंक. बंदेंत म्हळ्यार हे लोक आज बंदेंत आसले वरवीं आज पवित्र सभे विरोध उलयतात. आज हे लोक बंदडेंत आसले वरवीं आमच्या ह्या जगा विरोध उलयतात. आनी कितें उलयतात? जावंक पुरो कोणी परफेक्ट ना ह्या संवसारांत. मनीस परफेक्शन कोणा कडेन येना. हर एक आमी पातकीत म्हणून आनी हर एक ह्या जागी आमच्याच कुटुंबा मदलो आमच्या भितरलो तूं ताका विसरून काडला जाल्यार तो बलिदान भेटयताना तो त्या पातका खातीर आमच्या पातका खातीर बलिदान भेटयता. देखून आमी हर एक एब्रामाच्या पत्रांत आमी वाचल्यार त्यो संगती कळटात. हर एक याजक अस्कत आनी त्या मनशा सैवासो आनी मनशा मदलो ताका विसरून काडलेलो. देखून तो बलिदान भेटयताना ताच्या पतकां खातीर आमच्या पतकां खातीर तो बलिदान भेटयता. देखून आज समजून काण घेवया, जेजूक आमी सर्व रितीची आमची जिवीत सगळें समर्पण करून दिवया. आनी आमी कोणाकच वायट करचें नाका, वायट उलोवचें नाका. आमी बेश्टें तरी वायट उलोवन वायट खंयच्यो करण्यो करता जाल्यार आमचे थंय देवान दिलेले अभिशेक, द एनॉयंटींग ऑफ द होली स्पिरीट आमी होगडायते आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. एक अभिशेक एनॉयंटींग जोन काणगी जाल्यार ताचे विशीं कितले कश्ट आसात, कितलो वेळ तुवें मागण्यांत करसीजे, कितलो वेळ तुवें सक्रामेंता म्हाका करसीजे, कितलो वेळ तुवें देवाचे उतार वाचूंक ते निहळ करूंक करसीजे. बेश्टेंत कोणाक कांय एनॉयंटींग बसले कडेन मेळना. जर ते जोडलेले एनॉयंटींग एक कोणा विरोध उलोवन आनी कोणा विरोध उलोवन आनी कितेंय करन आमचें एनॉयंटींग होगडावन कित्याक आमी खाली हातांनी रावचें. देखून आमी समजून काण घेया, हे संवसारांत हांवन आमी मेकळे जावया. कुडीच्यो ओडण्यो आमी दादोशी करूंक वेच्यो नाकात मोगाच्या भावा आनी भयणी. त्यो थोड्या घडयांचें मात्र सूख मेळोवन पुरो, पूण सस्नीक सूख आमी होगडावचें नाका. एका घडयेच्या सुखाक वचून सर्गींचें सूख आमी होगडावचें नाका. आज आमी समजून काण घेवया, आमच्या जिवितांत बदलावन हाडया मोगाच्या भावा आनी भयणी. आमी त्या फारिझेवां बरी जावचें नाका, आमी त्या हेरोदा बरी जावचें नाका. आनी आमचें जिवीत जेजूचेर संपूर्ण तरान समर्पण करून दिल्लें जावं दी. आमच्या हर एका गरजांनी जेजू आमकां पावता खंडीत. कितेंत निरासपण आमचे भितर येवचें नाका, कितेंत खंत बेजाराय आमी करची नाका. बगर देव आमच्या गरजांनी उदारपणी पावतले म्हणलें तें उतार आमी खंडीत जावन क्लेम करून सोम्या सांगता जियोंक आमी फुडें सरया आनी सोम्या सांगता ते जियेवया. वस्तू ऐसा संदेश आमी काण घेवन आमी खंडीत जावन सोम्या सांगता जियोंक फुडें सरया आनी सोम्याची सकत आमची सकत जावं दी. आनी ह्या संवसाराच्या सोर वायटा विरोध झुजोवन आमी जैतेवन जावया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभर तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेले आम बक्षिता. तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां दाळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो. भाग्यवंती मरिय देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां बरो दीस मागता. देव बरें करूं.